नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। जीएमसीचो डीन हॉस्पिटलात पायूच दवरिना। जीएमसीची व्हिजिटिंग कमिटी नावाक वेळार भरिनात, स्टाफ जायनात प्रमोशना, अहवालात जीएमसी एक्सपोज। काकोड्या सावड्ड्या शोभा नायक करमली आनी मोनिका घुर्डेचो खून केसी क्रॅक जायनात। मोनिकाचो तोंड आनी नाक दामून खून, बलात्काराचेर ओपिनियन रिझर्व। बीजेपीची सोमारा म्हापशात जाहीर सभा। परिकार 3 दिसां खातीर गोंयांत। सोमारा जातली उमेदवारांचेर चर्चा। बीजेपी उमेदवाराचे प्राथमीक लिस्ट जातले तयार। इन्कम डिक्लेरेशन स्किमी खाला चेतन देसाय आपलो काळो पैसो करतलो वायट। चेतनाच्या टॅक्स सल्लागाराची माहिती। विपीकेतल्या एफडीचेर जावं येता चार्जशीट। गोवा फॉरवर्ड लढयतली 30 जाग्यांचेर वेंचणूक। 25 जाग्यांचेर काम सुरू। महागठबंधनाक तयार, मात निमणे खिणा मेरेन रावचे नात। गोवा फॉरवर्डाची स्पष्ट भूमिका। काँग्रेसीन वनिता गांवकार केसीचेर आवाज केले उपरांत बीजेपी महिला मोर्चाक आयली जाग। इतले दीस खंय न्हिदिल्ली काँग्रेस महिला मोर्चाचो प्रश्न। निमण्या मिनटाक गोल मारून एफसी पुणेन मारले एफसी गोवाक। झिकोच्या पंगडाची आयएसएलांतली सेगीत दुसरी हार। जीएमसीचो डीन हॉस्पिटलांत पायूच दवरिना। एमसीआयच्या डोळ्याक उदक लावपाक एक कॅबिन हॉस्पिटलांत बांदून दवरला। जीएमसीची व्हिजिटिंग समितीन फाटल्या 3.5 वर्सांक जीएमसीत पायूच दवरिल्लो ना। अधिकारी वेळार प्रमोशनां दिनात आनी पोस्ट भरनाशिल्ल्यान आशिल्ल्या स्टाफाक पिळप चल्ला। एनडी अगरवालाच्या रिपोर्टांत सगळेच एक्सपोज जाला। जीएमसीचेर खासा रिपोर्टाचो भाग 3। जीएमसीचे कामकाज सुरळीत कित्याक जायना ताचेर एनडी अगरवालान खोलायेन अभ्यास केला। या तिसऱ्या आनी निमण्या भागात पळयात साद्या कारणाक लागून जीएमसीची कशी वाड लागल्या ती। एमसीआयच्या नेमा प्रमाण जीएमसीचो डीन दर दिसा हॉस्पिटलांत येवपाक जाय। एमसीआयन केल्ल्या चौकशे वेळार डीनाच्या हॉस्पिटलांत कॅबिनूच ना, तो फकत कॉलेजीच्या कॅबिनात बसता म्हूण उक्ताडार आयिल्लें। त्या उपरांत जीएमसीन कॅज्युअल्टी आनी इमर्जन्सी विभागाच्या कुशीक हें कॅबिन उबारलें, मात तें कॅबिन नावाक बांदलां। डीन हांगासर केन्नाच येवन बसना। लोकां पासून पयस रावपाचें तें एक कारण। ह्या कॅबिनात पळयात कश्यो फायली दवरल्यात त्यो। लोकां पासून संपर्क तुटिल्ल्यान जीएमसीच्या लोकांक जावपी त्रासांची कारणां समजून जाग्यार घालप जीएमसीच्या डीनाक जमोंक ना। 1969 पासून जीएमसीत व्हिजिटिंग समिती म्हूण आसता। जीएमसीत लोकांचे दृश्टीन कितें जाय नाका, कसल्यो सुदारणा करपाक जाय ते हे समिती जीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक सुचयता। मात सद्याची जीएमसीची व्हिजिटिंग समिती वापरान आशिल्ली वस्त जावन पडल्या। समिती स्थापन जावन 3.5 वर्सां जाली तरी ह्या समितीन जीएमसीक एकूय व्हिजिट दिवंक ना। ही गजाल स्वता जीएमसीच्या सद्याचे डीनान आपले जबानीत मान्य केल्या। समिती फेल जावपाकूय कारणां आसा। 1969 व्हिजिटिंग समितीन ज्युडिशियल कमिशनर, कलेक्टर, जीएमसीचो डीन, पीडब्ल्यूडीचो प्रिन्सिपल इंजिनियर, खासदार, आमदार, 2-3 प्रतिष्ठीत नागरिक आनी मेंबर सेक्रेटरी म्हूण जीएमसीचो प्रोफेसर अशे 10 ते 12 लोक समितीचेर आसताले। व्हड अधिकारी समितीर आशिल्ल्यान समितीक वजन आसतालें आनी तांणी केल्ल्यो सुचोवण्यो पाळप चूक नासलें। मात वर्स वता तशी ह्या समितीचो दर्जो देंवत गेलो। हे पळयात 2013 नेमिल्ल्या आतांच्या समितीचें नोटिफिकेशन। सद्याचे समितीत आमदार विष्णू सुर्या वाघ सोडल्यार बाकी सगळे थळावे आसा। वट्ट 27 जाणांच्या ह्या समितीत एकूय अधिकारी वा दोतोर ना। समितीचेर वजनूच दिसनाशिल्ल्यान समिती आसून नासून सारखीच जाल्या। जीएमसीत तयार जाल्ले पोस्ट आनी प्रमोशनां वरिष्ठ अधिकारी वेळार भरिनात, त्या खातीर आशिल्ल्या कामगारांचेर पेज येता। वेळार पोस्ट भरूंक नाशिल्ल्यान पोस्ट लॅप्स जावन परतून ते पोस्ट तयार करपाक एआरडी कडेन सगळे कागदपत्री व्यवहार परतून करचे पडटा। प्रमोशनां करप आनी सी आनी डी प्रकाराचे पोस्ट तयार करून भरप जीएमसीतल्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हातात आसता।
मात ते कित्याक भरिना ते कळपाक मार्ग ना. एनडी अगरवाल रिपोर्टांतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाल्या ती म्हणजे सारके सुपरविजन आनी मॉनिटरिंग नाशिल्ल्यान जीएमसीची वाट लागल्या. व्हिजिटींग समिती जाग्यार आशिल्ली आनी वरिष्ठ अधिकारी आपली कामां वेळार केल्यार जीएमसीचो कारभार सुरळीत चलपाक शकता. एनडी अगरवालान जीएमसी वेलो 400 पानांचो रिपोर्ट सरकाराक दिला. ताजेर कितें कारवाय जातली ती वेळूच सांगतलो. नाजाल्यार कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्या प्रमाण सरकाराक हो रिपोर्ट 6 म्हयन्यां भितर एक्शन टेकन रिपोर्टा सयत विधानसभेत मांडचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. काकोड्या सावड्ड्या शोभा नायक करमली खून प्रकरणात पुलिसांक खूब जाणांच्यो जबान्यो घेतल्यात, पूण अजून केस क्रॅक जायना. शोभा नायक करमलीचो खून जावन 24 तास जावन गेल्यात. सांगोळडा मर्डर केशीत मोनिका घुर्डेच्या कुडीचेर पोस्टमॉर्टम शेनवारा जालो. मोनिकाचो खून उशान नाक आनी तोंड दामून जालो अशें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट म्हणटा. मात तिचेर पयलीं बलात्कार जाल्लो काय ना हाचेर दोतोरांनी ओपिनियन रिजर्व दवरला. आनीक फॉरेन्सिक तपासणी जाय अशें ते म्हणटात. भारतांतली एक टॉप परफ्यूम स्पेशलिस्ट मोनिका घुर्डेचो सांगोळडा तिच्या फ्लॅटांतच शुक्राराक खून जालो. अख्ख्या गोंयाक शॉक बसलो. पुलिसांक कोणी खून केला आसूंये ताचो अदमास आयला. पुलिसांची एक टीम दुबाविताक सोदपाक दुसऱ्या राज्यांत गेल्या. शेनवारा मोनिका घुर्डेच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम जालो. उत्तर गोंय एसपीच्या खाला ह्या केशीचो तपास चल्ला. पुलीस पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाक रावल्या. शोभा अरविंद नायक करमली मर्डर केशीन पुलिसाच्या हाताक अजून ठोस अशें कांयच लागलेलें ना. शोभाचो खून जावन एका दिसा वयर जालो. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण शोभा नायक करमलीक गळो आवळून मारला. कोणे तरी वळखीच्याच मनशान हो खून केला आसूये असो पुलिसांक दुबाव. एसडीपीओ सॅमी तावारीस ह्या केशीचो तपास करता. शोभा नायक करमलीच्या सोयऱ्यांचे, शेजाऱ्यांचे, त्याच्या घरांत काम करपी कामवाल्यांचे स्टेटमेंट पुलिसांनी घेतल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गोवा फॉर्डर विधानसभा वेंचणुकेत 30 जाग्यांनी निवडणूक लढयतले. आतां मेरेन 25 जागे निश्चित जाल्यात. बाकी 5 सिटांचेर काम चालू आसा म्हण गोवा फॉर्वर्डाचो मुखेल म्हणयारो प्रशांत नायक उलयलो. आमी महागठबंधनाक अजूनय तयार आसात, मात आमचे उमेदवार हे 30 जाग्यांनी वेंचणूक लढयतले. काँग्रेसी कडेन गठबंधनाक गोवा फॉर्वर्ड तयार, मात निमण्या खिणा मेरेन गठबंधनाची कोण वाट पळयत रावंक शकना. पार्टी आपलें काम नेटान करता. आमी कमीत कमी 25 जाग्यांचेर 25 मतदारसंघात जंय आमचें काम चालू जाला थंय आमी पक्षाचे उमेदवार उबे करतले. त्याच बरोबर आनी 5 मतदारसंघ म्हळ्यार 30 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी प्रॉस्पेक्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट केल्ली आसा. कांय कडेन शॉर्टलिस्टिंग जाल्लें आसा आमगेलें. पूण आमी काँग्रेस पक्ष फाल्यां आमचे बरोबर गठबंधन करतलो आनी मागीर आमी तयारी लागतले हें आमी अशें दवरिल्लें ना. आमी आतां आमच्या तयारी लागलात. आमी प्रॉस्पेक्टिंग सुरू केला. आमी रायट फ्रॉम द बिगिनींग सांगला की भाजपाक उडोवपाक जे कोण मुखार आसात आमकां तांचे बरोबर आय हॅव मेड अ क्लियर कट स्टेटमेंट. नोबडी इज अनटचेबल टू अस एज लॉंग एज दे आर रेडी दॅट की ते भाजपा उडोवपाक मुखार आसतले. आतां कोणा बरोबर आमी स्ट्रॅटेजीक अलायन्स करतले ऑर बाकी कितें करतले दॅट द स्टेट एक्झिक्युटिव्ह वील डिसायड इन द डेज टू कम. पक्षाची राज्य कार्यकारिणीची बसका जाली. बसकेत काय मुखेल मुद्दे घेऊन वेंचणुकेत वचपाचे निर्णय घेतल्यात. The first one is nationalization of all waterways and rivers of Goa. Second, the threats to Goa's land, environment and coconut tree. 80% job reservations for locals. Regional plan and anti-Goan amendments to TCP Act. Threats to liberal and multicultural Goa. Drugs and law and order. And lack of proper tourism policy to benefit Goan stakeholders. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तार गोवा फॉरवर्ड आपले पणजी ऑफिस उक्तें करता. दसऱ्या उपरांत तांची मतदारसंघांनी यात्रा सुरू जातली. आता दसऱ्या सान आमी दसऱ्या जशें सिमोल्लंघन करतात तशें आमी दसऱ्या सान फुल फ्लेज आमच्या पक्षाच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या कामाक सुरवात करतले संपूर्ण गोंयभर. ह्या निमतान दसऱ्याच्या दिसा राजधानीच्या शहरा भितर गोवा फॉरवर्ड पक्षाची ऑफिसाचे उद्घाटन आमी करतात. हो निर्णय चाली लावपा खातीर कार्यकारिणीचो निर्णय चाली लावपा खातीर येणाऱ्या कांय दिसां भितर आमी संपूर्ण गोंया भितर यात्रा काडटले.
पेडणे टू पोळे जातूं भितर गोंयचे 40 मतदारसंघ आमी कव्हर करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश काडी आणि विजय चेतन गांवस. घेऊया एक ब्रेक.